द कश्मीर फायल्स हो सिनेमा गोंयांत टॅक्स फ्री करतले अशी घोषणा काळजीवाहू मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली। काँग्रेस सरकारान 1990त केल्ले अत्याचार दाखोवपी हो सिनेमा आशिल्ल्यान आनी हो घडणुकी लोकांमेरेन पावच्यो देखून हो सिनेमा टॅक्स फ्री करपाचें पावल आपणे उखल्ला अशें सावंतान ह्या वेळार म्हटलें। द कश्मीर फाइल्स या सिनेमावयल्यान पुराय देशात सध्या वाद निर्माण जाला। काश्मीरी पंडितांचेर जाल्ल्या अत्याचाराची काणी सांगपी ह्या सिनेमाचे शो गोंयांत दाखयनात असो आक्षेप घेत बजरंग दल संघटनेन मडगांव, वास्को आणि हेर जाग्यावयल्या मल्टीप्लेक्स पात्रांवांक धारेर धरून हो शो लावपाचेर सक्ती हाडली। मजगती ह्या मल्टीप्लेक्सांच्या कर्मचाऱ्यांक मारबडय लेगीत जाली। हातूंत अजापाची गजाल म्हळ्यार गोंयचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान लेगीत ह्या वादात उडी मारल्या। द कश्मीर फाइल्स ह्या सिनेमाचे चडांत चड शो जावचे असे आदेश लेगीत तांणी मल्टीप्लेक्स पात्रांवांक दिले। इतकेच न्हय तर स्वतः प्रमोद सावंतान पत्रकारांक घेवन कश्मीर फाइल्स हो सिनेमा पळयलो लेगीत। काश्मीर फायल ह्या पिक्चराक काही लोकांनी गोंयांत विरोध दाखयलो म्हणून हांव मुद्दामून हे पिक्चर पळोवपा खातीर आयिल्लो। म्हाका दिसता तें पिक्चर पळयल्या उपरांत म्हाका दिसलें 1990तलो इतिहास हो समेस्त ह्या देशाक कळपाची गरज आसा, आयच्या तरणाट्या युथाक कळपाची गरज आसा। 1990तल्या काँग्रेसीच्या सरकारान फक्त काश्मीरी पंडिताचेर न्ही तर काश्मीरांत रावपी लोकांचेर कशा पद्दतीन अत्याचार केल्या, कशा पद्दतीन थंयसर खून जाल्ले हे लोकांक कळपाची गरज आसा। आनी काश्मीर फायल ह्या मुवीत ते म्हाका दिसता योग्य रित्या दाखयलां आनी त्या खातीर तेजो निशेधूय व्यक्त करता। आनी ही फिल्म जी आसा ही गोंयांत फक्त टॅक्स फ्री केली वयतली बाकीचे सगळे पळोवन तांकां म्हणून आयच्या तरणाट्यांनी हो इतिहास देशाच्या समोर, लोकांच्या समोर, जगाच्या समोर येवपाक जाय आशिल्लो। त्या मुवीच्या निमित्तान तो आयला, त्या खातीर लोकांनी आनी तरणाट्यांनी प्रत्येक पळोवप हे गरजेचें आसा। ही मुवी कश्मीर फाइल्स या सिनेमाची 3 दिसां भितर सुमार 325.25% येणावळ वाढल्या। शुक्रारा 3.55 करोड येणावळ जाली, जाल्यार शेनवारा 8.5 कोटी इतली येणावळ ह्या सिनेमान केली। आयतारा ही येणावळ वाढून 15.10 कोटी येणावळ ह्या सिनेमान केली। ह्या सिनेमान एकूण 50 कोटींची येणावळ 3 दिसां भितर हुपली। इतले मजगती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हो सिनेमा मुद्दम पळोवपाक वचप आणि ताका टॅक्स फ्री घोषित करप हाजे फाटल्यान भाजपाचो राजकीय हेत आसा हे स्पष्ट जाता असो आरोप मुकुल पै रायतुरकार हांणी केला। काश्मीर फायल्स आसाचे पिक्चर जे संपूर्ण इतिहास डॉक्युमेंट करिना, पार्शल इतिहास डॉक्युमेंट करता। ताका चीफ मिनिस्टरान वचप आनी तें टॅक्स फ्री करप हाजो फक्त एक पॉलिटिकल एजंडाच असो अर्थ लावपाक जाता। आतां हांव ताका पार्शल हिस्ट्री डॉक्युमेंट करता कित्याक म्हणटा, खंयच्याय कम्युनिटीचेर एट्रॉसिटी जावप हें वायट, ती कम्युनिटी मरप किंवा ताका धांवडावन घालप ही गोश्ट सामकी वायट। काश्मीराक 1947 साकून लाखांनी मुसलमानाक मारिल्ले आसा, लाखांनी मुसलमानाक धांवडावन घातले आसा। उदाहरणार्थ जम्मू मॅसेकर जे स्वता महात्मा गांधीन ताचेर बरयल्लें आसा, वॉल्यूम 90 कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 19 बरयल्लें आसा महात्मा गांधी। तर कंप्लीट हिस्ट्री कित्याक दाखयली वचना आनी एक पर्टिक्युलर कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटीकूच उकसावपा खातीर अशे तरेची हिस्ट्री प्रेजेंट केली जेन्ना पळय वता ताका एक ऑफिशियल सँक्शन दिवप हाजो अर्थ फक्त एक आपलो पॉलिटिकल हिंदुत्व एजेंडा असोच लावपाक जाता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।